आमच्या आमदाराच्या कातीच्या रंगाचेर विधान करपी पत्रकारांक माफी मागपाक जाय। त्या मनशान तशें केलें ना जाल्यार मागीर आमी सावड्डेचे लोक वोगी रावचे नात अशी थेट शिटकावणी भाजपा धारबांदोडा मंडळाच्या वांगड्या सयत धारबांदोडेचो जिल्लो वांगडी रुपेश देसायान दिली। धारबांदोडे साकोड्डेच्या सातपाल मैदानाचेर 2 दिसांची शिव महोत्सव 2026 कार्यावळ आयोजित केल्ली। तातूंत अभंग रिपोस्ट आनी विविध कार्यावळी जाल्ल्यो। ह्या कार्यावळींतल्यान जिल्लो वांगड्यान पत्रकारां मदीं गैर सुरू जाला। त्या कार्यावळीत झेडपीन एका पत्रकाराचेर विधान केल्ल्यान गोंयभरच्या पत्रकारांनी ताजेर निशेध केल्लो। उपरांत ताणें सगळ्यांची माफी मागली सोडून त्या एका पत्रकाराची। सध्या भाजपा धारबांदोडा मंडळाच्या वांगड्यांनी तशेंच झेडपी वांगडी रुपेश देसायान पत्रकार परिशद घेवन आपली बाजू मांडली। तशेंच आमच्या आमदाराच्या कातीच्या रंगाचेर विधान करपी पत्रकारान माफी मागपाक जाय। त्या मनशान तशें केलें ना जाल्यार आमी मागीर सावड्डेचे लोक ओगी रावचे नात अशी परत थेट शिटकावणी ताणें दिली। खबर आहा तेणी सगळ्याच्या मिडियाचेर म्हटलं की तेजेत आनी एक सांगूंक सोदता तेज्या तोंडार काळोख पडलो म्हटलं त्यांनी। आणि कालय ते म्हाका विचारताले पळय थंयचो एकय मिडियाचो मनीस त्या दीस नासलो। फंक्शनाक आमी आसलेलो, गणेश भाऊ हांगा बसला, हांव तेज्या सायडीन बसला, मोहन थंय उलयता। गणेश भाऊ आसतालो तेज्या तोंडार काळोख पडोकच ना, मुद्दम काळोख पडलो आनी तेजें तोंड काळें कित्याक म्हणपाक जाय आसलेलें। तुमी कोण आसले पळोवपाक थंय काळोख पडला केन्ना? थंय 15,000 लोकांक आमी सेवा दिली, उदक दिलें, बाकीचे तेंचे पयले अभंग रिपोस्ट एन्जॉय केलो। अभंग रिपोस्ट हांव मडगांव गेल्लो 900 रुपया तिकेट काडून जितेन कालेकारां हांगा समज 15,000 लोकांक 900 रुपयाची तिकेट काढून व्हरतले न्हू जाल्यार 1,50,00,000 रुपया जाय। ते कोण दिता? आमी तो लोकांक फुकट दाखयलो आनी लोकांनी एन्जॉय केलो। आनी लोकांनी तुमी सोशल मिडियाचे लोक खुश जाले, नाचले आनी आमच्या ग्रामीण भागाच्या लोकांक हांगा कितें तरी जालें। आमी सावड्डे सारक्यान कितें करूंक सोदता जाल्यार तुमी कितें आनी सनबर्न व्हडले इव्हेंट जाता मरे सावथान नॉर्थान कोणूच उलयना मरे। आनी आमचे बारीकशे एक इव्हेंटाचेर कित्याक तुमची वायट दृश्टी ते आमकां विचारपाचें आसलेलें। आणि कोणाक हिशोब जाय कितें जाय तो इव्हेंट मॅनेजमेंट आनी इन्फॉर्मेशन आनी पब्लिसिटी दितले, ते आमी लोक प्रतिनिधी दिवचे ना। तो आडोवपाचो किंवा तो आक्षेप करपाचो कित्याक करता? आनी कितलेशे कोट्ट्यांचे प्रोग्राम जाता मरे, त्या प्रोग्रामाक कोण उलयना मरे। आमी एक हांगातले आमचे महादेवाचें देवूळ खंय तरी ताका बरें वाव दिवपाक किंवा आमचे दूधसागर थंय एक ट्युरिस्ट हें करपाक लोकांक येवपाक आनी थंयचें सगळें कळपा खातीर आमी हो प्रोग्राम करता। जाल्यार तो त्या मनशाक दुखले आणि जेन्ना त्या मनशान उलयलें पळय प्रोग्रामाच्या पयलीं मोहनाच्या घरा कडेन ST समाजाचे जवळ जवळ 3 ते 3,500 लोक ताका विचारूंक लागले। ताका आपयलो थंय हांगा कळसय की हो कोण आमचो प्रोग्राम हाडूंक सोदता। मोहनाचेर तेंच्यांनी अटॅक केलो लोकांनी। तेन्ना मोहनान म्हटलें आपूण जें कितें उत्तर दिवपाचें तें आपूण दितलो आनी स्टेजीर दितलो। आनी एक तेंच्यांनी म्हटलें तुमी कोण उलोवपी, तुमकां कसलो अधिकार आहा ते स्टेजीर उलोवपी, तुमकां कोणी रायट दिला? हो गव्हर्मेंट। अरे आमी पिपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह, लोकांनी आमकां मतां मारून निवडून हाडला। आमी एक सरकाराचो भाग, आमी थंय ऑर्गनायझर, आमकांय अधिकार आसा। आनी तेणी म्हटलें म्हणटा आसतना तेजी बाबडी ते एक सगळे मिडियाक म्हटलें तेणी तें नांव घेवपाचें आनी शिटकाव तेजें मातशें चुकलें। त्या खातीर तेणी परत अपोलॉजी मागली आनी हांवूय अपोलॉजी मागता की आमच्या हितूंतल्यान कितें चूक जाली जाल्यार। पूण ही प्रेस कॉन्फरन्स आतां सगळे बाकीचे उलयतलेत, पूण आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतला कित्याक आमचो आमदार सावड्डे मतदारसंघाचो डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकर हेका काळो हे एक तेणी कितें वाक्य घेतलें त्या खातीर त्या मनशान तेजी माफी मागोवंक जाय। आनी समज माफी मागोवंक ना जाल्यार आमची सावड्डे मतदारसंघाची जनता त्या मनशाक ओगी रावची ना। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।